अशें सकाळीं कळून आयलें की ताजेर गाडी फोडली. कोण नांव कितें? आमचो रुनाल केरकार जो ताजी गाडी फोडली. हें सगळें जालां म्हणून काल आमकां कळ्ळें. सो हातूंत एक व्हडलो प्रश्नचिन्ह पडटा की स्टेट प्रोटेक्शन आसा काय म्हणून. कारण ज्या तरेन एक्शन जावंक जाय आशिल्लें, ज्या तरेन फोटोग्राफ भायर आयल्यात, ज्या तरेन क्विक कारवाय जावंक जाय ती अजून जायना. ताका अजूनय मेडिकलाक व्हेला म्हणून आयकूंक येता GMCन, आनी अजूनय मेडिकल चालू. अजून ताजो स्टेटमेंट रिकॉर्ड जायना. कितली 6 वरां जालीं. सो हांव आयकता 6 वरां लागता. 6 वरां लागून सुद्दां स्टेटमेंट राती तेजें मेडिकल जावंक जाय आसलें, ते पुलिसांनी करूं ना म्हणून. हय, ताणें आमकां सांगलां की आउट पोस्टार गेल्लो. थंय कोण तरी एक होमगार्ड काय कॉन्स्टेबल कोण तरी आशिल्लो, तो ताकाच शापोता सांगपाक लागलो. आनी जें मेडिकल रातचें जावंक जाय आशिल्लें विथीन 1 or 2 hours तें जावंकूच 12 वरां उलटून गेलीं मरे. 12 वरां उलटून गेल्यार मेडिकल जायना. आनी आतां मेडिकल चालू आहा GMCन. वेदर दीस इज हॅपनिंग इन द स्टेट प्रोटेक्शन वी डोंट नो, बट वी आर गोइंग टू टेक दिस टू द टास्क. इवन विक्टिमान म्हाका दिसता नांवां दिल्ली आहा कोणे असॉल्ट केलें तेंची. हय, दिल्या म्हणून आयकलें आमी. तरी आसतना तांकां अजून पर्यंत पुलीस PI शूड आन्सर. 12 वरां जावन जर अजूनय एक्शनां जायना देन वॉट इज दीस स्टेट इज. आनी फोंड्यान जर फाटले जर इतिहास काडलो फाटले 1-2 म्हयने, लॉ एंड ऑर्डर इज गॉन फॉर कंप्लीट टॉस इन पुंडा. वेदर इट इज मडकय इन्सिडेंट, वेदर काल बेतोडा इन्सिडेंट, आनी आतां काल शिरोडा इन्सिडेंट. पण भंय म्हणटा ना जालो म्हाका. एक्शन कितें आसतली तुमची? लेट पुलीस टेक फर्स्ट स्टेप, मागीर आमी अकॉर्डिंगली विल एक्ट.